आनी एडिशनल आमी 1000 थर्मल गन परचेज केली, जी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी बी ही आमकां थर्मल गन्स आमी वापरतले. दुसरें रिगार्डींग द सी फेरर्स, कालचे जे 66 क्रूज फ्रॉम द मारिला डिस्कवरी हे मुंबय पोर्टाचेर देंवले. मुंबय पोर्टाचेर तांच्यो सगळ्यांच्यो टेस्ट नेगेटीव आयल्यो. ताज्या उपरांत तांकां कदाचित फाल्यां सकाळीं तांकां थंयच्यान गोंयांत हाडले वयतले. द सेम थिंग कर्निका आनी आंग्रिया हाजेय बी क्रू जे आसा हांच्योय टेस्ट करपाक आयल्यो. हांच्योय टेस्ट सगळ्यांच्यो मुंबय नेगेटीव आयल्या. तांचो प्रोटोकॉल जो आसा हो आमचे सेक्रेटरी PS रेड्डी, कॅप्टन ऑफ पोर्टचे सेक्रेटरी जे आसा हे फॉलो करता आनी ते ताज्या उपरांत तांचो गोंयांत येवपाचो कार्यक्रम ठरतलो. अजुनूय फॉरेनर्स वचत आसा. आतां पर्यंत 5933 फॉरेनर्स टील डेट विथ 30 स्पेशल फ्लायट्स हे गोवा एअरपोर्टा वयल्यान गेल्ले आसा. कंपल्सरी पब्लीक प्लेसीन येता आसतना फेस कवर किंवा मास्क हो कंपल्सरी आसचो हाजी रिक्वेस्ट आसा. ना जाल्यार सगळ्या जाणांक फायन ही घातली वयतली. आमचे फॉरेन कंट्रींत आसलेले स्टुडंट आसात, फॉरेन कंट्रीन आसलेले आमचे जॉब करपी लोक आसतले, जेंकां येयन दिसता किंवा येवपाक तांकां थंयसर प्रॉब्लेम जाता आसत, तांकां येवपाक जाय आसत जाल्यार त्यांच्या संदर्भात हांवें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी होम मिनिस्टर ह्या दोगांयकूय हांवें ह्या संदर्भातलें पत्र बरयलां आनी ताजीय बी SOP जी आसा ही जाता तितके बेगीन फायनलायज करची, जेणे करून आमचे इंडियन्स हे फॉरेन कंट्रीन आसा हे इंडियन्स जाता तितके बेगीन जेंकां येवन दिसता तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचें अशें म्हाका दिसता. जे स्टुडंट विशेश करून गोवा नेटीव स्टुडंट हे अदर स्टेटींनी आसा तांच्यांनी आमच्या कलेक्टरा कडेन परमिशन मागपाक कांय हरकत ना. विशेश करून जे स्टुडंट अडकल्ले आसा तांच्यांनी कलेक्टरां कडेन परमिशन मागपाक सुरू करचें. ते केस टू केस बेसिसचेर आमी तांकां परमिशनूय दितले. तांकां एक दीस दवरून तांची पयली टेस्ट गोंयांत एंट्री जाल्या उपरांत तांकां गव्हर्मेंट इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन सेंटरान दवरतले. तांची कोवीड टेस्ट करून घेतले आनी कोवीड टेस्ट करून घेतल्या उपरांतूच तांकां घरा धाडपाचें काय तांकां इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान दवरपाचें हें आमी डिसायड करतले. त्या खातीर वेगवेगळ्या जाग्याचेर अडकल्लेल्या सगळ्या स्टुडंट्सांनी हाजी तत्राय घेवची आनी ऑनलायन थंयच्यान आमच्या कलेक्टराक एप्लाय करचें. ज्या स्टेटीन आसा त्या कलेक्टराक एप्लाय करचें आनी आपल्या पर्सनल ट्रान्सपोर्टान आमच्या एंट्री पॉयंटा पर्यंत येयत सुद्दां आसत जाल्यार तांकां आमी क्वॉरंटायन सेंटरान दवरून तांची टेस्ट करपाचें ठरयलां आनी ताज्या उपरांतूच तांचेर तो खंयच्यान येयला हें डिसायड जाल्या उपरांतूच फुडें तांकां तांच्या घरा होम क्वॉरंटायन करपाचें काय ना हें ठरयलें वयतलें. मरेला डिस्कवरी वेल्या टारवटींक बेगीन हालयात म्हूण सी फेरर्स संघटना मागता. सो तेंक तरी आयडिया ना काय जाल्यार दे शूड डिस्कवरी मारेला भशेन 3 दीस जाले भुरगे हॉटलान आहाय तिंकोडे तांकां इन्फेक्शन जावपाक शकता. सो सगळें इतू बरें केलोलें काम फटाफट ऑर्डर हाडलें ते एक दिसा भितर काबार जावपाक शकता. रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट बिफोर द सिच्युएशन गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल कायंडली डू टेक इमिडिएट स्टेप्स अँड डोंट वेट फॉर May 3rd. मजगती सी फेररांची फॅमिली आयुष मंत्री भाऊ कडेन आदार मागपाक गेली. फुडल्या सप्तकांत केंद्राचो प्लान कळटलो म्हूण भाऊची जाप. इंडियाचे एअरपोर्ट जेन्ना उगडे जातले तेन्नाच हो प्लान फुडें वतलो. त्यामुळे म्हटलं तांकां की कितें आमचो प्लॅनिंग आहा फुडल्या विका आमकां कळटलो. तुमकां फुडल्या विका कळटा म्हणून सादारण ते जर फुडली सगळी वेवस्था म्हणजे सोडून हाडले म्हणून जायना आणि त्यामुळे त्यांची हांगसरली क्वॉरंटायन इतर सगळी वेवस्था आमच्या इंडियन गव्हर्मेंटाक करची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.